देवाचे उतर या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप धर्मदूताचे इतिहासांतले आनी जुवामाचे शुभ वर्तमान. जेजून लोकां मदें एक व्हड मिलाग्र केली. 5,000 लोकांक ताणें जेवण दिवन सगल्यांक दादोशी केलेत. आतां लोक ताच्या फाटल्यान वेता, ताका सोदता आनी जेजू तांकां म्हणटा, तुमी जेवण जेवन दादोशी जाल्यात म्हणून म्हजे फाटल्यान येवन म्हाका सोदतात. पूण साद्या जेवणा पासत तुमी इतलो त्रास घेनाकात. त्रास घेयात सर्गीच्या जेवणांक, कित्याक सर्गीचें जेवण तुमकां दादोस कोत्तलें. आज जेजू आमकां म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर भावार दवरतात तांकां कदीच तान लागची ना. केद्या व्हडल्या विस्वासान आमी जेजूच्या बलिदानांत मिसांत वांटो घेता गायज. केद्या विस्वासान आमी जेजूची कूड आनी रोगत शेवता गाय. पुर्तुगालाचे अलेक्झांड्रिना मारिया दा कोस्ता दुयेंत पडलें आनी आंथरुणारूच उरलें. सगळे आपले त्रास आनी कश्ट ते जेजूच्या कुश्टान मिसळून देवाक भेटयता. सगल्या पासत, सगल्यांच्या बऱ्या पासत ते भेटयता. निमाणी 13 वर्सां ते कांयच जेवी नासतना, सॉलिड फूड, कांयच गोड जेवण जेय नासतना जिवें उरता. 13 वर्सां सगळे दोतोर पासून अजाप जातात. जाय तो म्हयनोभर ते ताका तपासून पळयतात. ताच्या शरिराक कांयच वायट जायना. तें सारकें जिवें उरता, सगळें हेल्दी उरता. ताचें कारण कितें? तें जिवें कशें उरता? कसली मिलाग्र? सदांच सकाळीं ते जेजूची कूड शेवतालें आनी कांयच खायनासतना तें जिवें उरता 13 वर्सां. जेजूची कूड शेवून तिचें पोट भरतालें. जेजू आमकां हांगासर कितें म्हणटा तें स्वत अलेक्झांड्रिनाच्या जिवितांत दिश्टी पडटा. 13 वर्सां जेजूची कूड शेवून तें जिवें उरलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, आज आमी आमकांच देवा कडेन उलो करून मागूंक जाय. आमी जेन्ना जेन्ना मिसान वांटो घेता तेन्ना खऱ्यांनीच व्हडा भावार्थान आनी विस्वासान जेजूक शेवूंक. जेजू खरेंच कुडीन आनी रोगतान खऱ्यांनीच हाजीर आसा हो भावार्थ आमकां खरेपणी आमच्या मनांत आनी काळजांत रिगूं. आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागुया. आज आमी हो नियाळ कोत्ता आसतना आमकां हाचो सदांच उगडास येवं. अलेक्झांड्रिना दा कोस्ता 13 वर्सां जेजूची कूड शेवून जिवें उरलें तशें आमकांय सर्गीचें जिवीत मेळूंक, आमकांय सर्गीचें बरेपण मेळूंक जेन्ना जेन्ना आमी जेजूची कूड आनी रोगत शेवता. मागुया मोगाळ भाव भयणांनो, आमा सोमेस्ता पासत. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी आयचे देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.